उगडापान पुस्तकांतले वाचप. ते दोग साक्षी म्हळ्यार पृथ्वेच्या धन्या समोर आसात ते 2 जैतुनाचे रूख आणि 2 दिवठण्यो. कोणी तांकां बादाक करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानांक भस्म करतलो आनी तांकां बादाक करूंक प्रयत्न करता तो हर एकलो हे परे मरतलो. प्रवाद करच्या काळार पावस पडनाशें मळब धामची तांकां पदवी आसा. उदक रक्तांत बदलोवची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर सर्व तरांची केस्त खरगां धाडची पदवी तांकां आसा. पूण तांणी आपलो संदेश परगट कर्ण जाताच पाताळा थावन वयर सरची मनजात तांचेर झूज मांडटाली, तांचेर जिखताली आनी तांकां जिवीशी मारताली. तांची मोडीं त्या व्हड शहराच्या बिदींनी पडून आसताली. हें शहर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त. ह्याच शहरांत तांच्या सोम्यांखी खुर्सार मारलो. सर्व जनांगाचो, कुळयांचो आनी देसा भासांचो लोक 3.5 दीस पर्यान तांची मोडीं पळयतलो, तरी ती पुरूंक तो आयकोचो ना. ते मेले म्हणून पृथ्वेचे सगळे निवासी गमत करतले आनी संतोषान एकामेका इनामां वांटतले. कित्याक हे दोगी प्रवादी संवसारांत जायत्या कश्टा वळवळ्यांक कारण जाल्ले. पूण 3.5 दिसा उपरांत देवा थावन एक जीव दिवपी उस्वास येवन त्या मोड्यांनी भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पळयल्ले ते भियान शिरी सुकले. तेदवा हांगा वयर येया म्हणून सर्गीन थावन एक व्हड थाळो त्या प्रवाद्यांनी आयकलो. अशें आपल्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार एक कुपाचेर ते सर्गाक चडोन गेले. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजे कडप जावन आसलेलो देव सदैव सांग. सदैव सांग सर्वेस्पर म्हजे कडप. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयथीं करता. श्लोक. म्हजे कडप जावन आसलेलो देव सदैव सांग. तो म्हजो मोग, म्हजें खोटें, म्हजो बुरूज, म्हजो तारक, म्हजी ढाल. ताका हांव शरणा येता. राष्ट्रांक तो म्हजे अधीन करता. श्लोक. म्हजे कडप जावन आसलेलो देव सदैव सांग. देवा, तुका एक नवें गीत गायता. 10 सर्यांचे किनारेचेर तुजी स्तुती करता. कित्याक तूं रायांक जैत दिताय. तुज्या सेवका दाविदाक तूं निवारताय. श्लोक. म्हजे कडप जावन आसलेलो देव सदैव सांग. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले.
मेस्त्री कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोरात जाल्यार ताच्या भावान सरल्ल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करे जाय म्हूण मोइजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशे 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचे जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जणां भितरल्या कोणाची बायल ती जाताली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात. पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनात दिनात. देवदूता सारकीं ती, कित्याक ती मरनात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक बरोवन आसले कडे सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सगळी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्र्यामदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हणलें, मेस्त्रे, तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवाला घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.